नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार. दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करतात. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. युती तिगोवन उरपाक जाय जाल्यार फुटिरांक दिवं नाकात पक्षांत प्रवेश. फुटिरांच्या पक्ष प्रवेशा विशीं काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डान जाहीर करची भुमिका. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें आवाहन. जिल्लो पंचायत वेंचणुकी खातीर उमेदवार निवडपाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार. 50 मतदारसंघात लढपाचो आसा हेतू. बायलां आरक्षणा विशीं पाळटले पक्षाचे धोरण, सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. राजकीय हस्तक्षेपाक लागूनच कोंकणी नाट्य सर्तीच्या नाट्यलेखन श्रेणीत आपल्याक दुसरे इनाम. लेखक युगांक नायकाचो आरोप. पुरस्कार म्हणून दिलो जाल्यारूच स्विकारतलो म्हणटा युगांक. संगीत वाद्य, शिक्षक आणि हेर गजालींचेर सरकार मोडटा कोट्यांनी रुपया, पूण तरणाट्यांकडल्यान मेळना आउटपूट. मुख्यमंत्र्यान उक्तायली खंत. शिक्षण आनी संस्कृती खात्यान शिक्षकां वांगडा करचें काम केलें आव्हान. वसंतगाळ शिरोड्या फुटली उदकाची पायपलायन. हजारांनी लिटर उदकाची जाली नाशाडी. झुजा पावण्यार सुरू आसा पायपलायन दुरुस्तीचें काम. आणि संघटना बदलपा खातीर रायन विलियम्साक फिफान दिली अधिकृत मान्यताय. फिफाच्या मान्यतायेक लागून भारतीय फुटबॉल पंगडांतल्यान खेळपाचो रायनाचो मार्ग जालो मेकळो. आता खबरो विस्तारान. काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डान गोवा म्हळ्यार ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्सात फूट पडटली असो खंयचोच निर्णय घेवचो न्ही. जिल्लो पंचायत आणि मुखाल्ल्या विधानसभा वेंचणुकी मेरेन ही युती तिगोवन उरपाक जाय जाल्यार फुटिरांक पक्षांत घेवून नाकात म्हणून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दोनूय राजकीय पक्षांक आवाहन केलां. हे विशीं दोनूय पक्षांनी आपली भूमिका स्पश्ट करची अशी मागणी तांणी केल्या. भाजपाक घरा धाडपा खातीर आमी काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डा कडेन युती करपाची थारायल्या. आमी युतीक हयकार दिल्ल्यान लोकूय आमचे कडेन आशेन पळयतात. पूण गोवा फॉरवर्डान इजिदोर फेर्नांडीसाक पक्षात प्रवेश दिल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स चाळावला. फुटीर वाद्यांक आमी आमच्या पक्षात घेवचे ना. युती करपाक इत्सूक आशिल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डानूय तशें करचें न्हू. तेन्ना हे दोनूय पक्ष ह्यान फुडें फुटिरांक घेवपाचे आसात जाल्यार तांणी आपली भूमिका स्पश्ट करची. आमी आमच्या तत्वांकडेन तडजोड करचे नात. तेन्ना युती खातीर इत्सूक आशिल्ल्या काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डानूय कांय गजाली मतींत दवरपाक जाय म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब सांगता. आमकां नंबर गेम करपाची ना. गोंय सांबाळून दवरपा खातीर आमकां कांय गजाली करपाकूच जाय अशेंय मनोजाचें म्हणणें. आयकात. हे अलायन्स बीजेपी उडोवपाक शकता, बीजेपी पडपाक शकता, बीजेपी घरा वचपाक शकता. हे सगळें जेन्ना जाता तेन्ना जेन्ना अशें एक हें घडटा की डिफेक्टराची एक एंट्री जाता तेन्ना खंय तरी भुरग्यांच्या मनान एक डावट क्रिएट जाता, नाजाल्यार एक भंय निर्माण जाता की हे अलायन्स टिकतले काय ना, हे अलायन्साक प्युअर उरतले काय ना, काय हांगा परतेच सगळ्या डिफेक्टरांक एक एंट्री करपाचो प्लॅटफॉर्म आसा काय, हे सगळे प्रश्न भुरग्यांच्या आनी लोकांच्या मनान निर्माण जाले आनी ते साहजीक आसा ते जातलेच. कित्याक एक न्यू होप म्हणून जेका पळयता लोक तेन्ना परते जर तेच लोकांक आमी एंट्री दिवपाक लागले आनी घेवपाक लागले जाल्यार तो एक प्रश्न पडटा. आतां प्रश्न आसा की हे जे अलायन्स आसा हे आरजीक जाय की नाका. कित्याक आमी आमचे प्रतिक्रिया दिल्ले आसा. आमी दिला कित्याक आरजीत सदांच एक फियरलेस आमी राजकारण करी दिल्ले आसा. ट्रेडिशनल राजकारण आमी करूंक ना. हे अलायन्स लँड डिलरांचे पॉलिटिकल करियर करपाचें न्हू. हे अलायन्स फक्त राजकारण नाल्यार राजकारणाचे नंबर न्हू, तर हे जे अलायन्स आसा हे एक नवी सुरवात आसा. जशें युरीन दिदी सांगले पडले की एक नवी सुरवात आसा, एक न्यू एनर्जी आसा. आनी जेन्ना आमी न्यू एनर्जी आनी न्यू सुरवात म्हणटा आनी गोवा म्हणटा ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स म्हणटा तेन्ना हे जाता तितले प्युअर उरपाक जाय, जाता तितले क्लीन उरपाक जाय आनी जाता तितले एकामेकाक हात धरून आमी फुडें वचपाक जाय. आमी एक नवीन रिजनल पार्टी आसा तरी पूण आमी हो विचार करता आनी आमकांय भरपूर प्रॉब्लेम जाता. विरेश तुमकां एक्सप्लेन करतलोच. बट आयज आमी कित्याक तयार जाले हे अलायन्साक? बिकॉज गोंयकारांक दिसता की बीजेपी वचपाक जाय, लोकांनी एकठांय येवपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय आनी हांकां घरा मारून एक बरी पॉलिसी, एक नवीन गोंय आहा तें रिबिल्ड करपाक जाय. हे अलायन्स आसा एक नवी सुरवात करपाची. हे अलायन्स आसा एक नवी उर्जेचे. ही अलायन्स आसा एक न्यू एनर्जीचे. हे अलायन्स आसा आमचे गोंय परते रिबिल्ड करपाचे. हे अलायन्स आसा नव्या भुरग्यांक चान्स दिवन तांकां नवीन एक सुरवात करून दिवपाचे. तेंचे पॉलिटिकल करियर क्लीन आनी बऱ्या रितीन स्टार्ट करपाचे.
देखून जर आमी परत तीच मिक्स भाजी जर करपाक लागले, नंबर गेम जर करपाक लागले, म्हाका दिसना लोकांक होप उरतलो म्हणून ह्या अलायन्साचेर आनी लोकांक विश्वास उरतलो ह्या अलायन्साचेर, तो खंय तरी तुडपाक जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जिल्हा पंचायत वेंचणुकी खातीर उमेदवार निवडपाची प्रक्रिया निमण्या पावण्यार आसा. राज्य वेंचणूक समिती फुडल्या सप्तका मेरेन निमणो निर्णय घेतली. सध्या दरेका जाग्यार लढो दिवपाचो आमचो हेतू आसा. तशेंच परिस्थिती प्रमाण आमी 1 वा 2 अपेक्षांक तेंको दिवंक शकतात अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक उलयलो. फुडल्या सप्तक मेरेन सगळी प्रक्रिया पुराय जातली. बायलां आरक्षणा संबंधी आमी पक्षाचें धोरण पाळटले अशें दामू नायक हांणी सांगलें. ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी म्हणून कॅन्डिडेट सिलेक्शनाची आमची प्रक्रिया जी आसा ती सगळी कंप्लीट जायत आयली आणि आता स्टेट इलेक्शन कमिटी जी आसा ती बसतली आणि ताजेर निर्णय घेतली. एक राऊंड जालो तातूंत भितर आणि तातूंत भितर जी नांवां आयल्या त्या नांवांचो सगळो विचार करतना तांचे सगळे मागचो अनुभव, एक्सपिरियन्स, आमदाराची ताकद, त्याच बरोबर कार्यकर्त्यांचे, कोर कमिटीचे म्हणणे, थोडे सर्वे रिपोर्ट आणि ह्या सगळे गोष्टी सगळे विचारान घेवन सिलेक्शन करतले आणि त्या करतना परत एकदा आमचे फॉर्मी जे आसा म्हणजे केंद्रान भितर जो आसा जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन तांकां कळीत करतले आणि एकंदरीत सगळे तिकेटी आसा त्यो हें करतले. थोडे कडेन ज्या जाग्यांनी कोण इंडिपेंडंट रावता आमी घालतले. सध्या तरी आमचो पूर्णपणे सगळीकडे कॅन्डिडेट घालपाचोच विचार चालू आसा. केन्ना पर्यंत डिक्लेअर जातले? एक फुडले विकाक सगळी गजाली सगळी प्रक्रिया पूर्ण जातली. कितली लेडीजांक तुमी टिकेट दितले? रिझर्वेशनाच्या संदर्भांतल्यान आमी आमचे पक्षाचे जे धोरण आसा त्या धोरणानुसार वतले. पण काही ठिकाणी वयर सकयल कशें जें आसा ताजी जिखपाची क्षमता, त्याच बरोबर त्या जाग्या वयले परिस्थिती, राजकीय परिस्थिती हाजेर विचार करतले. सरकार संगीताचेर, वाद्यां, शिक्षक आनी हेर सगळ्या गजालींचेर कोट्यांनी खर्च करतात. पूण तरणाट्यांकडल्यान हाचो आउटपूट कितें? ह्या सगळ्या गजालींचेर शिक्षण आनी संस्कृती खात्यान शिक्षकां वांगडा एकठांय काम करपाची गरज मुख्यमंत्र्यान उक्तायली. इतले पयशे खर्च जातात तेन्ना आमी अर्थपूर्ण परिणामाची अपेक्षा करतात अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान रवींद्र भवन सांखळी जाल्ले पंडित तुळशीदास बोरकार हांच्या जयंती निमतान सांगलें. गव्हर्मेंटान तुमकां एखादो प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून दिला, ज्याची ऑपॉर्च्युनिटी पुराय देशभर खंयसरूच ना, ज्याची ऑपॉर्च्युनिटी फक्त गोंयांत आसा. म्हणजे तुमकां आज एड्युकेशनाच्या बरोबर संगीत शिकपाची संद तुमकां आज तुमच्या स्कूल लेवलाचेर अवेलेबल करून दिल्या. घडये कदाचित आमी म्हणटा की आमी जर टिचर्स अपॉयंट करूंक नाशिल्ले जाल्यार हे तुमकां पॉसिबल नाशिल्लें. खंयच्याच पेरंट्साक आपल्या भुरग्याक म्हणजे एड्युकेशन सोडून अजून संगीत शिकोवपाक, स्पेशली पयशे मोडपाक इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर द नॉर्मल, म्हणजे आमी रुटीन पेरंट्सा खातीर म्हणटा. इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर देम टू पे द एडिशनल फीज फॉर तबला शिकपाक, गायन शिकपाक, पेटी शिकपाक, डान्स शिकपाक आनी वेरियस थिंग्स. बट गोंय सरकारात ते तुमकां स्कुलात अवेलेबल करून दिला. म्हणून 2 गजाली खातीर आमी म्हणटा ते, एक जेका आमी म्हणटा की पॅशनेट पद्दतीत हे शिकचें. अशें न्ही की संगीत शिकल्या उपरांत आमचें करियर जावपाक शकना, अशें न्ही. संगीत शिकूनय आमचें करियर जावपाक शकता. वी हॅविंग द प्रोफेशनल कॉलेज इन द गोवा. आमी जाका म्हणटा की थिएटर कॉलेज आमच्या कडेन वेगळी आसा. तुमकां घडये कदाचित खबर नासतलें म्हणून सांगता. 12वी जाल्या उपरांत ग्रॅज्युएशन इन थिएटर ही वेगळी कॉलेज आत्ताच्या घडीक आमच्या राजीव कला मंदिर फोंडा हांगासर चलता. आनी आमच्या कडेन थिएटर आपल्या आर्ट कॉलेज म्हणजे जी स्पेशल आर्ट कॉलेज आसा ती आमच्या कडेन आल्तीन हांगासर चलता. आनी अगेन द म्युजीक कॉलेज म्हणजे आर्ट कॉलेजींतले बी ग्रॅज्युएट कोर्सीस आसा. थिएटर कॉलेज, आर्ट कॉलेज एंड म्युजीक कॉलेज ह्यो 3 वेगवेगळ्यो प्रोफेशनल कॉलेजीस आसात. जातूंतल्यान 12वीच्या उपरांत आमी हातूंत एडमिशन घेवपाक शकता. तातूंतल्यान आमी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करूं शकता. तातूंतल्यान आमी पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करपाक शकता. आमी प्रोफेशनल पद्दतीत गायन करूं शकता, पेंटिंग करूं शकता, नाटक करूं शकता. आमकां टिचर्स म्हणून थंयसर जावपाची संद आसा. अगेन द म्युजीक कॉलेज इज ऑल्सो इन द पेंजीम. म्हणजे ज्या हातूंतल्यान आमी म्हणटा की सितार वादन आसतलो, कोण हार्मोनियम वादन आसतलो, कोण तबला वादन आसतलो, कोण पकवाद वादन आसतलो, कोण गायन आसतलो, ह्या सगळ्या सॅक्टरांतल्यान एक्सेल करपा खातीर प्रोफेशनल कॉलेजीस आमच्या कडेन अवेलेबल आसा. अशें न्ही की आमी म्हणटा की आमी आत्तां फक्त शाळेंत शिकल्या. दीस इज अ प्रायमरी नॉलेज जी आमकां शाळेंतल्यान दिता. आमच्या टिचरांचें सगळ्यांचें कर्तव्य आसा की आमी हांकां हातूंतल्यान एक्सेल करपाची, तांकां आवड लावपाची. तातूंतल्यान आज आमी पळयता की प्रोफेशनली
म्हणजे गायन जे करतात दे आर टेकिंग द लॅक्स ऑफ रुपीज ते घेतात. हांव हे खातीर कित्याक सांगता, हे एक प्रोफेशन जावं येता. राजकीय हस्तक्षेपाक लागून आपणाक कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य सर्तीच्या नाट्यलेखन श्रेणींतलें दुसरें इनाम दिलां असो गंभीर आरोप लेखक युगांक नायक हांणी केलो. शुक्रारा कला अकादमीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकर हांचे वांगडा बसका जाल्या उपरांत युगांक उलयलो. तशेंच इनाम दिनासतना तो पुरस्कार म्हणून दिलो जाल्यार स्विकारतलो, नाजाल्यार तांणी पयलें इनाम जाहीर करचें अशें युगांकाचें म्हणणें. कला अकादमीच्या 50व्या कोंकणी नाट्य सर्तीचो निकाल सोमारात जाहीर जाल्लो. पूण नाट्य लेखन श्रेणीत परीक्षकांनी पयले इनाम दिनासतना फकत दुसरे आनी तिसरे इनाम जाहीर केले. पयल्या इनामाक कोण पात्र थारूंक ना म्हणत ते जाहीरूच करूंक ना. हो निकाल जाहीर जातकूच दुसरे दिसा लेखक युगांक नायकान निकालाचेर खर आक्षेप घेतिल्लो. तशेंच ह्या प्रकारात कला अकादमीच्या अध्यक्षान लक्ष घालपाची मागणी तांणी केल्ली. ते प्रमाण शुक्रारा कला अकादमीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकरान नाट्य सर्तीचे परीक्षक तशेंच लेखक युगांक नायक आनी कला अकादमीच्या हेर पदाधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. राजकीय हस्तक्षेपाक लागून कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य सर्तीच्या नाट्य लेखन श्रेणीतले दुसरे इनाम आपल्याक दिल्ल्याचे युगांकाचे म्हणणें. तशेंच इनाम दिनासतना पुरस्कार म्हूण दिलो जाल्यार स्विकारतलो, नाजाल्यार परीक्षकांनी पयले इनाम जाहीर करचे अशें तो उलयलो. एकंदरीत प्रकरणान एक वरभर आमी ज्या पद्दतीन उलयले तातूंत कला अकादमीचे वेगवेगळे पदाधिकारी जे आशिल्ले आनी तांणी म्हणजे हांवें म्हजी तांकां भुमिका सांगली की खंयच्या भावनेन हांवें तांकां पत्र बरयल्लें आनी तांणी म्हाका खूब एक गजाल सांगून दिसता की तांणी ज्या पद्दतीन हो एकंदरीत विशय मांडपाचो तांणी प्रयत्न केलो कला अकादमीच्या वतीन, ते स्टाफ आनी फूल तांचे डायरेक्टर्स आनी बसून कळ्ळें तुका दीस वॉज व्हेरी हार्ट वॉर्मिंग. कळ्ळें तुका तांणी खंयच्याच तरेची कन्फ्रंटीस भुमिका हें करूं नाशिल्ली आनी म्हजें म्हणणें तांणी मानून घेतलें. ताणें तेन्ना म्हाका रिक्वेस्ट केली की कायंडली कॅन यू कन्सिडर रिकन्सिडर युअर डिसिजन. आय सेड नो, जस्ट बिकॉज की तातूंत लेखक म्हणून म्हजी भुमिका आसा कळ्ळें, आनी लेखक म्हणून चुकीचो पायंडो पडचो न्ही फुडें ह्या खातीर घेतिल्लो. सो त्या खातीर तांणी दे हॅव अग्रीड टू अमेंड द सर्टन रुल्स, म्हणजे जनरल कावन्सिला कडेन बसून कळ्ळें तुका की फुडें कशें हाजे बाबतींत जावचें न्ही. आयदर डिक्लेअर इट एज अ ओनली प्रायज ऑर डिक्लेअर द फर्स्ट प्रायज. ओके, सो ताजे खातीर ताणें तो त्या पद्दतीन निर्णय घेवपाचो. पॉलिटिकल केल्यो गजाली हातूंत म्हणजे पॉलिटिकली आशिल्ल्यो म्हणूनच ह्यो गजाली जाल्यो न्ही. कळ्ळें तुका, इफ देर वॉज नो वॉयस कळ्ळें तुका, nobody would have called me and we had a discussion on this. कला अकादमीच्या कोंकणी नाट्य सर्तीच्या निकालात कसल्याच तरेचो राजकीय हस्तक्षेप ना अशें कला अकादमीचो अध्यक्ष बाबू कवळेकर सांगता. परीक्षकांनी जो निकाल दिला तो कायद्या प्रमाण फाटल्या कांय वर्सांत लेगीत अशेंच जाला. हाचे फुडें कलाकारांचेर अन्याय जावचो न्हय म्हूण कला अकादमीच्या नाट्य सर्तींतले जे नेम आसात तातूंत कांय बदल करतले अशें तांणी सांगलें. काही गजाली कायद्याक तरतूद कित्याक म्हणटा, कायद्या भितर एमेंड करपाची गजाल हा कित्याक म्हणटा, हे आज जो रिजल्ट जाल्लो तो कायद्याक धरून जाल्लो आसा, त्या प्रमाणे जजीसांनी आपलो दिल्लो आसा. जजीसा भितर त्यांच्या डिसिजना कडेन कला अकादमीचो कांयच हस्तक्षेप आसना. कोणाचो आसतो, एम ए आसतलो किंवा खंयचो अधिकारी आसतलो. हांगा रिजल्ट सुद्दां जो तेमी धाडले उपरांत म्हज्या फुड्याक तो सीट पॅक आहलो तो ओपन करून हांगा ओपन केल्लो आसा आनी त्या प्रमाणे तो जाहीर केलो. तातूंतल्या कांयच कला अकादमी खंयच्याच अधिकाऱ्याचो कांय डायरेक्ट ताचो हे ना. जे जजीस जे आसले ते एक्सपर्ट जजीस त्या फिल्डाचे आसात, तेमी दिल्लो तो निवाडो. पूण तरी देखून काही तरी हांव पयलींच सुरवात केली कित्याक काही गजाली एमेंड करपाची गरज. पॉलिटिक्स जाता काय म्हणून तितून एक असो आतां हांवें हें सांगले उपरांत तुका हांगा पॉलिटिक्स कितें दिसता म्हाका सांग पळया. ना अशें तेणी युगांकांनी म्हटलां कित्याक जावंक शकता पॉलिटिक्स, कित्याक कोण करूं शकता आनी कित्याक लागून करतलो. जे लेखक आसा, जे तेंचे खातीर कडेन किंवा आर्टिस्ट आसा, तेजेर पॉलिटिक्स कित्याक करतलो. ते हे न्ही कोणाचे राजकीय हे न्ही कॉम्पिटिटर न्ही, ते कोण राजकारण करतलो. हे जजीसांनी जर निवाडो दिल्लो त्या प्रमाणे जाल्लें आसा. राजकारण करपाचो प्रयत्न येना, प्रश्न येना. कसलेच राजकारण ना म्हणटा तुमी. आसपाक तुमकां दिसता अशें राजकारण हांगा अशें म्हणून. एक 50 म्हणजे गोल्डन जुबली हांगा महोत्सव चालू जाल्लो आसा. हांव सुद्दां चॅरमॅन जावचे पयलीं ती चालू जाल्ली स्पर्धा. हे सुद्दां सगळे जजीस जाले सगळ्यात पयलीं सगळे आसले न्हू. आनी कांयच तितून पॉलिटिक्स हाडपाचो प्रश्न येना. तितून कांयच ना. कित्याक लागून ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
आंध्र प्रदेशाच्या पोलिसांनी गोंय पोलिसांच्या मजतीन दोग शेटींक ताब्यात घेवन तांची चौकशी केल्यान म्हापशेचे शेट चाळवले। आंध्राच्यान आयिल्ल्या दोग जाणांनी खंय ह्या शेटींक चोरयेचे सुमार 150 ग्राम भांगर विकिल्ल्यान पुलिशेन तांकां तपासा खातीर ताब्यात घेतिल्ल्याचें कळटा। पूण ह्या चोरांनी ह्याच शेटींक भांगर विकिल्ल्याचे पुरावे खंय आसात? कोणूय येवन आमचेर बोट दाखयतले, आमी कितें लोकांक नाडपाक बसल्या? ह्या प्रकरणात आमकां न्याय जाय म्हणून तांणी मागणी केल्या। करूनी हांगा आमच्या फुड्यान प्रूफ करनी बाबा हेणे घेतला म्हणून आणि व्हरूनी नाल्यार हे जावचें ना। कितें आतां तुमी प्रूफ काडात लागता कित्याक कोण पळयता आज दुसरे चेक करून पळोवना तेंचे कार्ड प्रत्येक हे जे आयज ह्या मनशाक घडला खंय तुका ती गजाल खंय तुका कोणाकूय घडटली, कोणूय शेड असो म्हणटा हांव सांगना फाल्यां ती कोणाकूय घडटली। आमचो धंदोच हो, आमचो धंदो काम करपाचो तितलेच मेन सीमीत ना। आमच्या धंद्याक खंय तुका विकतूय घेवपाचें आसा, खंय तुका सेल ऑफूय करपाचें आसा, तितून भांगरचे रॉ प्रमाणे येता पळय तेजोय धंदो आसा, तोय सेल ऑफ जाता, खंय तुका तोय घेवप जाता। सो हे म्हाका एक लॉजीक हितून समजना खंय तुका की कोणूय फाल्यां येतलो खंय तुका आनी अशें बोट दाखयतलो। फाल्यांतलो म्हाका सांगतलो 2000 सालान खंय तुका हांवें वेव्हार केलो म्हणून कोणा कडेन। सो हेजो अर्थ कितें? ते भांगराचें जाता कितें शेवटी? आमी जेन्ना मुदी पसून पळयता पळय ती मुदी जेन्ना आटयतात ती मेळ जाता, ती मेळ जाल्ली मुदी कोण सांगूंक शकता बाबा कोणें आटयलें आनी कितें केलां तें? कोणें सांगून दाखोवचें म्हाका पळया? इज इट पॉसिबल? सो ही गजाल कोणें तरी बाबा तकलेन घेवची कळ्ळें तुका की शेट हांगा सगळें नाडपाक बसोंक ना। शेट आपल्या प्रामाणीकपणान धंदो करता, आपलें पोट चलयता आनी फाल्यां एखादें कोण उठून असो जो येयलो आनी तेणें आरोप घातलो कोणाचेर तुका त्या बाबड्याच्या फॅमिलीचें कितें? आतां ह्या मनशाक जाका आतां डिटेन करून व्हरपाक सोदता पळय तुका दॅट टू विथआउट प्रूफ। हास्यास्पद गजाल आसा की विथआउट प्रूफ, विथआउट हॅविंग प्रूफ कळ्ळें तुका कशें ह्या मनशाक बाबा कोण असो उठून व्हरूंक शकता? अरे हांगा बारीकशे गजाल घे, कोणाचो पेट्याक पसून कोण कितें करीत जाल्यार ते आस्क फॉर एविडन्स, ताका एविडन्स मागतात ते पेट्याक पसून कितें जायत जाल्यार। हांगा एका मनशाची गजाल करता फक्त एविडन्स काय ना, चोर दाखयतात तो एविडन्स अशें धरतात आनी व्हरतात। सो प्रूफ काय नासतना तो डायरेक्ट व्हरता। कितें प्रूफ आसा? प्रूफूच ना न्ही। आमी कितें म्हणटा जर तेणे घेतला प्रूफ करा आनी व्हरा, प्रूफ करा न्ही फक्त तुमी येतले बोट दाखयतले आनी व्हरता हें जावचें ना। आणि ते पयशांची कितें रिकवरी जाल्या कितें? काय ना, कांयच ना। तो व्हरतलो येतलो चोर दाखयतलो बोट दाखयतलो, पयशे तेणे घेतले म्हणटा सगळें करतलो, पयशे चोर खान बसतलो तेवढेन ते बसतले। त्रासान कोण? शेट कारागीर कोण आसा पळय ते पण हे म्हणटा। पूण घेनासतना प्रूफ करा आनी व्हरा आमकां प्रश्न ना, घेनासतना बेठीत बोट। 56वे चित्रपट महोत्सवात वांटेकार जाल्ल्या सिनेमा मोग्यांनी इफ्फीतल्या गैरसोयीचेर बोट दवरला। एखाद्रे बरे सिनेमाचे तिकेट बूक करपाक गेल्यार तिकेटी 5 मिनटां भितर सोंपतात, पूण त्याच सिनेमाघरात चडशी सिटां रिती आसतात। अशा वेळार जांकां खऱ्यांनीच एखाद्रो सिनेमा पळोवपाचो आसता तांची गैरसोय जाता। कांय लोक तिकेटी बूक करतात पूण सिनेमा पळोवपाक येनात। तेन्ना गोंय मॅनेजमेंट संस्थेन हातूंत लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो म्हणून तांणी मागणी केल्या। आयकात तांचें म्हणणें। गोंयचो सगळ्यांत एक टॉप फिल्म मेकर, तूं बरी फिल्मां पळोवंक शकलो ह्या महोत्सवात? ना, बरेच फावटी काय झालं की तिकीट हांवें बूक केली पण ती प्रत्येक फावटी तिकीट मेळना। सगळे 8 सगळे तिकेटी बूक जाल्ली आसता। आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां हांव थिएटरान गेल्लो पळय, थिएटरान 20 सिटां खाली आसली। आतां कित्याक इफीन कितें करपाक जाय? सपोज सिटां 20 खाली आसा जाल्यार भायर जे लोक लायनीक रावल्यात ते पयलीं रावताले पळय तांकां रश आवर म्हणून एक एंट्री आसताली। सो ती सिटां जर खाली आसा जाल्यार त्या बाकीच्या लोकांक ती दिवंक जाय। हे सिस्टम हांवें तांणी बंद केला म्हणून जाता कितें? तिकेटी सगळे बुक्ड असतात आणि थिएटरान लोक कमी असतात, 20-30 सिटां खाली असतात आणि मागीर ते लोक तिकेट बूक जे केला पळय ते येत ना। सो हे परत स्टार्ट जावपाक जाय। हे पयलीं चलतालें की भायर तो पळय जो मॅनेजर आसता, मॅनेजर हो ESGचो मनीस आसता, ताणें भितर सतत लक्ष दवरप। कारण पळय आतां इफीक आंतरराष्ट्रीय सिनेमा येतात आनी ते सिनेमा जे पळय हांगा चोखंदळ टिकाकार येतात तांकां जर प्रिफरन्स जर पळोवपाक मेळपाक, पूण आतां दिसता की सकाळीं हें सगळें लिस्ट सकाळीं 8 सुरू जाता, 8 जशें लिस्ट ओपन जालें 5 मिनटां भितर तिकेटी खपतात। अशें जावपाक जाय न्ही म्हणून ते पळय थोडे लोक बूक करतात येनात। ही रश लायन पळय आहा ती दवरपाकूच जाय। रश लायन सामकी कंपल्सरी आसा। एटलिस्ट बाबा कोण 10-20 सिटां जी खाली आसत पळय तो सगळे मॅनेजर आसा पळय ते बाकीच्यांक भितर घेवंक शकता। आतां दुसरें म्हणल्यार न्हू पयलीं एक पॉसिबिलिटी आसताली की एखादें फिल्म फॉर एक्झाम्पल बरें आसा, खूब लोक जर ते पळोवंक सोदतात जाल्यार लास्ट 2-3 दिसान ते घालूंक मेळोंक जाय। म्हाका उगडास आसा पयलीं एखाद्या फिल्ममेकरान फोन जर करून जर सांगत न्हू की बाबा रे हें फिल्म बरें आसा, ते दोनूय जे आसा पळय स्क्रिनींग हावसफूल जाल्लें आसा तेन्ना तिसरें स्क्रीन त्या फिल्माक दिवपाचें अशी पॉसिबिलिटी पयलीं आसताली। आतां तिवूय बी ना। म्हणजे एज फार एज आय नो टी जे आसा पळय ते 2 स्क्रीन 3 स्क्रिनींग मेळटा त्या फिल्माचे। 2 जर केले तिसरो एक आजुनूय उरता। सो ते बरें फिल्म आल्या तिसरो स्क्रीन तांकां दिवपाक जाय जेणे करून बरी फिल्मां लोकांक पळोवंक मेळटली। तुम्हाला
आवडीचे तुम्ही निवडलेले चित्रपट पाहता आले का महोत्सवामध्ये? ॲक्च्युली नाही, कारण तिकीट बुकिंग जेव्हा सुरू होतं तेव्हा अगदी पहिल्या 5 मिनिटातच सगळी जी आम्हाला हवी असतात ती फुल झालेली असतात. आणि माझ्यासारखे जे सिनेप्रेमी आहे, जे सगळ्या भारतातून म्हणजे केरळमधून, महाराष्ट्रातून, कर्नाटकातून सगळीकडून इथे येतात, त्यांना खूप निराशा होते हे झालं. तर त्यामुळे माझं एक असं ऑब्झर्वेशन आहे याबाबतीत की पूर्वी जी रश लाईन नावाची एक सिस्टीम होती ती परत सुरू केली पाहिजे, कारण मग आतमध्ये जर रिकामे सीट राहतील, ज्या काही 10, 20, 5 राहतील त्या मग माझ्यासारख्या लोकांना शेवटच्या क्षणी तुम्ही दिल्या पाहिजेत, म्हणजे आम्हाला सुद्धा ते चित्रपटांचा आनंद घेता येईल. रामा काणकोणकाराचेर जीव घेणं हल्लो केल्ल्या प्रकरणातलो दुबावी जेनेटो कार्दोजोच्या जामिनावेलो युक्तिवाद आता 26 नोव्हेंबर मेरेन फुडें धुकल्ला. ह्या प्रकरणात महत्वाचो फॉरेन्सिक अहवाल आणि रामा काणकोणकाराचे जात प्रमाणपत्र तपासपाचे आसा. ह्यो दोनूय गोष्टी तपासा खातीर महत्वाचे आशिल्ल्यान चड वेळ दिवचो म्हणून पुलिसांनी न्यायालया कडेन मागणी केली. त्या प्रमाण न्यायालयान पुलिसांक वेळ दिला. त्या प्रमाण फुडली सुनावणी 26 नोव्हेंबराक जातली. नावेलीच्यान बेपत्ता जाल्ल्या 2 सांज चल्यांक सोदून काडपाक मडगांव पुलिसेंक यश आयलां. 2 सांज चले उत्तर प्रदेशांतल्या सहारनपूर वाठारांत तांच्या मामा घरा पाविल्ले. तेच बरोबर एक चली बेपत्ता आशिल्ले म्हणून ताच्या पालकांनी कागाळ नोंद केल्ली. ताकाय सोदपाक पुलिसांक यश आयलां. ते दिल्ली सांपडलां. मडगांव पुलिसांचो पंगड ह्या दोनूय सुवातींचेर वचून संबंधीत भुरग्यांक घेवन येतले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. 18 तारखेक नावेलीच्यान 2 चले ना जाले अशी तक्रार ताच्या बापायनी, भुरग्याच्या बापायनी मडगांव पुलिसांक दिली. म्हणजे ही तक्रार ती मंगळाराक आयिल्ली. काल ही पुलिसांनी रजिस्टर केली आणि ती DNSच्या 137/2 आणि चिल्ड्रन्स ॲक्ट 8/2 ह्या कलमा खाला ही जी तक्रार आसा ती दाखल केली. किडनॅपिंगाची केस हाजेर रजिस्टर केली आणि पुलिसांनी वेगवेगळे सर्वेलन्स स्टार्ट केले. टेक्निकल सर्वेलन्स, CCTV कॅमेरा स्टेशनार वचून चॅक केले, स्टेशनावयली कॅमेरा चॅक केले आणि ताजे नंतर आयज ह्या दोन्ही भुरग्यांक सहारणपूर UP हांगा तांणी ट्रेस केल्ले आसात. मेळटा त्या पुलिसांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाणे हे दोन्ही भुरगीं जे आसात त्या आपल्या आवयच्या मूळ घरा म्हणजे मामाले घरा UP हांगा पाविल्ले आसात आणि थंय तांकां लोकेट केल्ले आसात. त्याच बरोबर फाटल्या आठवड्याकय बी एक चली अशेंच मिसींग आसा म्हणून कंप्लेन रजिस्टर जाल्ली. हेय मायनर आशिल्ले आणि ताका बी मडगांव पुलिसांनी आतां दिल्ली हांगा ट्रेस केल्ले आसा. पुलिसांनी आपली टीम आतां थंय दोन्ही प्लेसीचेर धाडिल्ली आसा आनी ह्या भुरग्यांक ते परत हांगा घेवन येतले. अजून पर्यंत कित्याक हे पळून गेले हे कळूंक शकले ना. पूण हे दोन्ही मायनर आशिल्ल्या कारणान हांचेर किडनॅपिंग कंप्लेन कायद्या प्रमाणे रजिस्टर करतात त्या प्रमाणे तांणी केल्ली. पूण हे अशें दिसून येता की हे भुरगे आपले मनान हांगच्यान सोडून गेल्ले, घर सोडून गेले वा कितें हाजें कारण अजून स्पश्ट जालें ना. पूण तिनूय भुरग्यांक सद्याक मडगांव पुलिसांनी सक्सेसफुली ट्रेस केल्लो आसा. म्हणून ती खातीर मडगांवच्यान हांव दोनापाल, म्हापशा आणि बायणा घाल्ल्या दरोड्या उपरांत पुलीस खात्यात मोठे फेरबदल केले. वाडटे गुन्यांच्या फाटभुंयेर पुलीस खात्यातले अधीक्षक, उपअधीक्षक तशेंच निरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्यात. उत्तर गोंय SP राहुल गुप्ताक काडून हरिश्चंद्र मडकयकारा कडेन उत्तर गोंयचो ताबो दिला. जाल्यार 6 उपअधीक्षक आणि 34 पुलीस निरीक्षकांच्यो बदल्यो केल्यात. राज्यात गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आसात. दोनापावला जाल्ल्या दरोड्या उपरांत म्हापशा आणि ताचे उपरांत बायणा हांगासर सशस्त्र दरोडो घातलो. ते भायर राज्यात चोरयो, खून, गुळे वखदाचे वेव्हार ह्या सारकिल्ले गुन्यांव वाडतच आसा. ह्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान बुधवारा पुलीस अधिकाऱ्यांची बसका घेतिल्ली. ह्या बसके उपरांत पुलीस खात्यांत मोठे फेरबदल जाल्यात. पुलीस अधीक्षक राहुल गुप्ता काडून ताच्या जाग्यार हरिश्चंद्र मडकयकारा कडेन उत्तर गोंयचो ताबो दिला. तशेंच 6 उपअधीक्षक आणि 34 पुलीस निरीक्षकांच्योय बदल्यो केल्या. जाल्यार दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांकां कोंकण रेल्वे पुलीस अधीक्षक पदाचो अतिरिक्त ताबो दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवा निमतान पणजे आयनॉक्सांत शुक्रारा इंडियन पॅनोरमाचे उक्तावण जालें. ह्या सुवाळ्याक दक्षिण भारतांतले दिग्गज कलाकार कमल हसन, साई पल्लवी आणि शिव कार्तिकेयन हजर आशिल्ले. गोंयांत 56वो आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सुरू आसा. ह्या महोत्सवा निमतान शुक्रारा इंडियन पॅनोरमाचे उक्तावण जालें. उक्तावण सुवाळ्याक दिग्गज कलाकार कमल हसन, साई पल्लवी आणि शिव कार्तिकेयन हजर आशिल्ले. An honor, and this is my first time. I'm sure they've all, I think, sir has been here a million times, and I've always wanted to be part of a film that is going to be screened here in this prestigious place, but I didn't know it was going to be Amaran because
in a lot of ways, I think that I wanted this film to work for director Rajkumar sir's vision, because he had a very pure thought in his mind, and I gave it my all. And I'm a Tamilian, but I play a Malayali. And his duty was to make sure that there was one population of people in Tamil Nadu to feel bad for a girl who's come from Kerala and then she leads a certain life. So the journey's been quite traumatizing for me as I played it. But in the other side, I think the film also shows the life of the people at home who wait for their husbands to return, their fathers to return. Right, actually, I'm speechless. I'm at loss of words now, but still I'll gather some sort of spirit to present our film, Amaran. I think it was 50th year of IFFI in Goa. It was in 2019. I just finished the outline of this script, basically the step outline, the synopsis of the script. A friend casually told me, maybe next year we'll be able to release this film, and the following year you can have a screening at Indian Panorama section at IFFI Goa. That time I didn't even believe in it. I thought, let me get the film made first. That time that was the huge challenge. But then to realize and be standing here after 6 years, right, 56th IFFI, it has actually come true, and it feels so surreal. And I think at this point of time, I'd like to thank the jury, Raja Bullela sir, and the members of all the jury members of the Indian Panorama section. मजगती इफ्फीत आस्पावन घेतिल्ल्या गोवन शॉर्ट फिल्म सेक्शनाचे उक्तावण जाले. ह्या वेळार हळद हे कोंकणी शॉर्ट फिल्म प्रदर्शित जाले. ह्या महोत्सवात 5 कोंकणी शॉर्ट फिल्मां प्रदर्शित जातली. आमी प्रादेशीक फिल्मां खातीर नवी फिल्म आर्थीक येवजण घेवन येता, देखून ह्या येवजणेची प्रादेशीक फिल्मांक मजत जातली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. तशेंच हळद ह्या कोंकणी शॉर्ट फिल्माच्या टिमीची तोखणाय केली. We are screening the today Halad movie of the Sobhita Kulkarni. Congratulations for the young director of the Halad movie. Definitely, we having the Entertainment Society of Goa having the film financing scheme. We are coming up with a new film financing scheme, especially for the regional cinema. So in future, it will be helpful to the more and more the regional films, the Konkani and Marathi films will be promoted by the Goan directors, writers. So that will be the goal for the coming next IFFI. The more Konkani and Marathi film will come with the new stories in this future. So once again, my congratulations for whole crew of the Halad films for the first screening movie of the Halad. Thank you so much for coming in such a large number. I saw that within 24 hours our film was houseful, and it made me feel overwhelmed. And back in 2022, when I came up with this story, it was just another the multiple stories that Goa and its corners have. And I kept it, thinking that someday when I will be ready for it, I will make it. But then I thought, you know what, we artists, we always learn, we always try for more. And so however, I just go for it and try my hands at it. And that's when we ended up making it. And with the help of this amazing team who were ready to go, ready to learn, and together. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा आश्वेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.